जेन्ना हेजो व्हडलो बोवाळ जाला कितें तुमची फायंडींग आसा जावं आयज तुमी पोल्युशन बोर्डाक आपयला कितें सांगूंक सोदता? ही म्हाका दिसता आमची सेकंड काय थर्ड इन्स्पेक्शन आसा आनी आमी प्रत्येक ऑथॉरिटी हातूंत इनवॉल्व केल्ली आसा. म्हाका दिसता एक तरी सिवरेज आसूंक शकता नाजाल्यार प्रायमा फेसिया पळोवपाक गेले जाल्यार ऑयल दिसता. पूण टॅक्निकली आमी ते मनीस न्ही फायंड आवट करपा खातीर त्या खातीर पयलीं सिवरेज डिपार्टमेंटान ताचे सॅम्पल व्हेला. आज पोल्युशन बोर्डान ताचे सॅम्पल व्हेला. आमी ऑफिशियली पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या. डेप्युटी कलेक्टराक सांगला की हाजो एक तर सोर्स फायंड आवट कर आनी सेकंडली हें कितें ताजे रिपोर्ट्स ह्या दोनूय दिसांनी येतकूच आमी ठामपणान कितेंय सांगूंक शकतले हें कितें तें. पूण म्हाका दिसता कोणें तरी मिसचीफ ही केल्ली आसा. आमी पळोवपाक गेल्यार की हांगा हें सिवरेज पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हांगा ह्या शेता भितर आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी तांकां खाद्य दिवन नाल्यार ट्रॅक्टर दिवन तांकां शेती करपा खातीर आमी तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी अशें सगळें बरें बरें जाता आसतना कोणें कितें मिसचीफ केल्या कोणें कितें सॅबोटाज केला हें वेळूच सांगतलो तें हांव सांगूंक शकना. पूण अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की हो एक जो प्रॉब्लेम आसा मिसचीफ कोणें केल्या पळय न्ही हो 20-25 वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा. आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा सिवरेज पंपींग स्टेशन म्हणटा तेन्ना सिवरेज लायनी ना आनी त्या खातीर आमी रोखडे निवडून येतकूच हांगा सिवरेज आतां आमी उबे रावल्या थंय पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा. हें आनी एक 6 म्हयन्या भितर तरी हें पंपींग स्टेशन वर्स मॅक्झिमम तें काम कंप्लीट जातलें. ताच्या मागीर हे जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय कित्याक आज प्रत्येक जी बिल्डींग आसूं नाल्यार घर आसूं तांकां खंयच सोडपाक जागो नाशिल्ल्या कारणान तांणी खंय तरी तळ्यान सोडल्या कोणें गटरान सोडल्या कोणें नल्लान सोडला. त्या खातीर सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसाच. हांगाच न्ही जाल्यार पूर्ण वास्को भितर 7-8 ठिकाणी म्हणजे सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाका एकदां दिसता की आमी 30-40 वर्सां हें कित्याक करूंक शकले ना आनी हे सगळे प्रॉब्लेम एड्रेस कित्याक जावना. पुणून ताजेर फाटीं चड वचनासतना आमी 5 कडेन आमी पंपींग स्टेशनां प्रपोज केल्ली आसा. 2 कडेन काम स्टार्ट जालें आनी एक 2 म्हयन्या भितर मायमोळे थंय पंपींग स्टेशनाचें काम स्टार्ट जातलें. साईनगरान पंपींग स्टेशन जातलें आनी कारवाड्यार अशीं 5 पंपींग स्टेशनां ह्या टर्मान म्हज्या वयर येवपाची चान्सीस आसा. बाबा आयज हांगा इन्स्पेक्शन चालू आमदार पोल्युशन बोर्ड कितें तुका दिसता हाजेर सद्या? आतां 4-5 दीस जाले हांगा एक बोवाळ चल्ला म्हणजे काळें उदीक कित्याक येयला काय म्हणून. पूण आमी पळयलें जाल्यार कितें हांगा सिवरेज नसल्या कारणान हें पयलीं पासून घडटा. म्हाजें अख्खें आयुश्य हांगाच गेल्लें आनी म्हाज्या किनी इतलो हें आसलेलो कोणाकूच खबर नासलें. दुसरो भायलो लोक मनीस कितें उलयता तेचें आमकां पडलें ना. पूण आमी हांगा रावपी मनीस आनी आमकां खबर आहा आमी हांगा शेतान खेळपी पासून हें उदीक येतालें पयलींसून येतालें. सिवरेज जे आसात कित्याक हांगा सिवरेज लायनूच ना न्हू. कितले आमदार येवन गेले कितले मंत्री जाले कितले कोण येवंक ना कोण कावन्सिलर जाले कोणीच तेचेर दखल दिवंक ना काय न्हू. ही 40 वर्सांची गोश्ट ह्यो. आतां खंय तरी बाबा एक बरें गोश्ट येयला कित्याक बाबा आमी पंपींग स्टेशन आमी सुरू केलें. कितें पंपींग स्टेशन हें नांव आतांच येवंक ना आतांच जन्म जावंक ना पंपींग स्टेशन जाय म्हणून. हाच्या पयलीं म्हणल्यार 25 वर्सां पयलीं पायपलायन पण घातलेली पूण विथआउट एनी नॉलेज कित्याक बाबा पंपींग स्टेशन जाय काय नाका. उलोवपाक काय न्हू मोबायल घेतलो आनी उलयलो भाशण दिलें हें दिलें तें दिलें तितून जायना काय. आमकां खबर आहा आमच्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लम आसा तो आनी प्रत्येक आमचो प्रॉब्लम आमी आमदाराक सांगून आमी सुटावो करता. ह्या वॉर्डान आतां कितलींच वर्सां जालीं पंपींग स्टेशन ना म्हणून आमी ऑलरेडी 3 प्रपोज केल्ले 2 कामां चालू आसा. आतां जे आमी आमदारान सांगलें जे आमी जाग्याचेर उबे आसा तें पंपींग स्टेशन तें जाय गरजेचें कित्याक आमचे लोक सारके दुखावलेले आहा. 30-40 वर्सां जाल्यार आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आमचो हांगाचो हें म्हणून गट म्हणटा बीजेपीचो गट कळ्ळें न्हू. हो बीजेपीचो गट म्हणटकूच ह्या हितून भागान केन्ना काम जावंक ना. पूण जेन्नासून आमदार बाब धाडी सरकार येयला आनी हें कित्याक हें हितून तुका लिपोवपाची गरज ना. तूं आतां तेचेरूच उबो आसा थंयसर परमिशन येवपाचें आसा. आमी खंय ना जाल्यार खंय प्रयत्न आमचो चालूच आसा बाबा ह्या लोकांक हांगासून सुटावो मेळपाक जाय. लोक म्हटल्यार भितर हांवूय लोकूच आसा. हांव चेअरपर्सन कावन्सिलर मागीर पूण ह्याच एरियाचो हांव मनीस. आमकां खबर आमी हितूनसून कितलें हें केलां कळ्ळें न्हू. पूण लोकांनी हेचेर हेका आफोवन तेका आफोवन ते बायटी घेवन हें करपाचें काय एक्चुली गरजूय ना. आमी हांगा कन्झ्युमर्सान आमकां खबर आहा कितें आहा तें आमकां खबर आहा कोण सोडटा तें खबर आहा. पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आहा हांगा लोकां कडेन जागो ना टांके बांदपाक सिवरेज सोडपाक टांके बांदपाक जागो ना. आमी जाणा 15-20 वर्सां पयलीं हांगा टोटल ते दुकर खाऊ संडास आसलेले कळ्ळें न्हू. लायनी आसले उबे कळ्ळें न्हू. ते हांवें मोडून लोकांच्या घरांनी टॉयलेट दिले आमी. म्हणजे खंय तरी आमी हे सुरवात केल्या बाबा लोकांक सुविधा मेळपाक जाय म्हणून. आमचो प्रधानमंत्री मोदी सरूय म्हणटा बाबा हे स्वच्छ भारत स्वच्छ हें सगळें बायलां खातीर टॉयलेट हें सगळें जावपाकूच जाय. तर आमचो प्रयत्न चालू आसता पूण खंय ना खंय आतां आनी हेचेर पॉलिटिक्स करनाका म्हणटा. पॉलिटिक्स करपूच ना. पॉलिटिक्स म्हणजे कशें आहा आपणाक इतले कॉल येयले 100 कॉल येयले 200 कॉल कोणाक कॉल येतले. हांव चेअरपर्सन म्हाका येतले 10 कॉल येयले तेतून ते 5 कॉल आमच्या ह्या सायडीचेच कळ्ळें न्हू. हे बे हे बे आमी कांय नको हांगा आमकां खबर आहा परिस्थिती कशी ती